वाळपय बेकायदेशीर गोरवां कत्तलीच्या प्रकरणात गोरक्षावाल्यांनी पुलिसांक कारवाईक दिल्ली 48 वरांची मुदत सोंपली। मात मार खावपी पुलिसांकच बरोबर घेवन प्रकरण मिटोवपाचो यत्न सध्या एका गटान चलयला। मार बडय करपी 4-5 जाणांक पळयल्यार आपूण वळखतलो अशी जबानी गोवंश रक्षा अभियानाचो अध्यक्ष हनुमंत परबान पुलिसांक दिल्या। मात 48 वरां जाली तरी पुलीस वळख परेड न्हय कोणाक अटक करपाचे सुद्धा नाव काडिनात। बुधवारा राती नाणूस घडल्या त्या प्रकरणात गोरक्षावाल्याबरोबर पुलिसांकय मार पडला। मातीतले आसूनय आरोपी अनवळखी म्हूण नमूद करून सध्या पुलीस कागाळी जाल्यात। हे प्रकरण मिटोवपा खातीरूय वाळपयच्या कांय फुडाऱ्यांनी सध्या हालचाली सुरू केल्यात। शुक्रारा सांजे कांय फुडाऱ्यांची पुलीस उपअधीक्षकाबरोबर बसका जाली। मार खावपी पुलिसांकच घेवन प्रकरण मिटोवपाचो यत्न सध्या चल्ला। वातावरण गरम बी काय ना आम्ही एक कॉपरेट आणि सगळे आम्ही कॉपरेट एक कॉपरेट करून आम्ही दिसून घेतला की हे आम्ही जे झाले ना एज अ इन्सिडंट नॉट एनी आणि एक डिलीट मिस्टेक करतो आणि टेक्निकल हेका आम्ही उरला ऑलमोस्ट आम्ही कितें सुटत करतले फाल्यां ओके आणि फाल्यां बंद बी तशें काय ना 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 काय ना। नाणूस हल्ल्यात गोवंश रक्षा अभियानाचो अध्यक्ष हनुमंत परबाक बरोच मार पडलो। ताणें पुलिसांक जबानी दिल्या। हल्लो करतल्या 4-5 जाणांक पळयल्यार तांकां वळखतलो मात तांकां तो नांवान वळखना। मुस्लिमांक धर्माप्रमाण घरांनी कुर्बानी करूंक दिवची अशी मागणी काँग्रेस अल्पसंख्याक गटाचो चेअरमॅन सैफुल्ला खानान केल्या। ही मागणी घेवन फुडल्या वर्सा कोर्टान वचपाची तयारी हे गटान चलयल्या। फाटी वाडपयान बेश्टे मिसअंडरस्टँडिंग गांवच्या गांवान भितर मिसअंडरस्टँडिंग जाली अशें जावपाक जायना। हांव तांकां सांगूंक सोदतां जे बाबडे मनीस आसले तांकां समजूंक जाय बाबा हें चल्लेलें एक परंपरा चल्ल्या हितून अशें वायटपण कांय ना। ही कुर्बानी म्हणटा ती कुर्बानी स्लॉटरिंग इज डिफरंट कुर्बानी इज डिफरंट। हांव कुर्बानीचें उलोवपाक आयला की म्हणपाक बाबा ही परंपरा जी आमी एक्चुअली घरा कडेन आमचें जें आसतालें आतां म्हजी घराच्या फाटल्यान हांव ती कुर्बानी दितालो आयज गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान दिवपा पडटा। कोर्टान नेक्स्ट इयर आतां ते आमी परतून ताका अपील करतले। ती NGO वचून थंय वचपाचें कांय नासलें जेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलेलें की तुमी वचून थंय डिस्टर्ब करचे न्हू। डेप्युटी CM हेमीनूय सांगलेलें आसा मुस्लिमाचे बाबा हे अधिकार आसा तुमी कितें करा म्हणून। बार्देश गोरक्षा अभियानान बिरेस्तारा राती म्हापशान निशेध सभा घेतली। हल्लेखोरांक अटक करची म्हूण अभियान मागता। एवढं होत असताना सुद्धा सरकारनं त्याची दखल घेतलेली नाही ना पोलीस खात्यानं त्याची दखल घेतली। जे सरकार तुम्हाला न्याय देत नसेल तर ते सरकार खाली खेचा हे सांगताना मला वेदना होत आहे। मारबडे करतल्यांचेर अजूनय कारवाय जावंक ना म्हूण गोप्रेमी शेनवारा वाळपय पुलीस स्टेशनाकडेन धरणे धरपाचे आसात। एके वटेन हो प्लान चालू आसतना दुसरे वटेन पुलिसांक बरोबर घेवन प्रकरण मिटोवपाचो यत्न चल्ला। गोरक्षावाल्यांनी कारवाईक दिल्ली 48 वरांची मुजत सोंपल्या। प्रकरण खंयचे दिशेन वता ते शेनवाराच कळटले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडगांव पालिकेच्या बसकेंत शारांतलो कोयर एकठांय करप आनी अकाउंट ऑफिसराच्या पगारावेल्यान बरोच बोवाळ जालो। शारांतली घरां आनी हॉटेलांची म्हायती एकठांय करपा खातीर टेंडर काडपाचें थारलां। जानेवारी सावन हॉटेलांचो कोयर एकठांय करपा खातीर दर वाडोवपाचो निर्णय पालिकेन घेतला। पालिकेन शुक्रारा खासा बसका घेतली। Fruit tenders for data collection of houses, the door to door तर garbage collection जातले जाल्यार आमकां तो डेटा जायो कितलीं घरां आसा कितली बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट आसा सो तो डेटा घेवपाक आमी टेंडर फ्रूट करपा खातीर आमी हॉटेलाची गॅर्बेज कलेक्ट करता जाली 3 वर्सां तेजे पयलीं बंद जाली तेजे पयलीं घेताले सो हे गॅर्बेज कलेक्शन करता पूण तेजे पयशे कलेक्शन जावना अजून सो ती फाटले एरियर्स आसा खुबशे ते एरियर्स बिल काडून धाड सांगल्या विथीन 15 days तेंचे पेमेंट करपाक जाय आमकां ते ओवर टायम दिवचे पडटा ड्रायव्हराक वर्कर्सांक आनी गाडयेक वयता भोंवपाक सो त्या खातीर आमकां ते चार्जीस आसात ते पयलीं पळय जे चार्जीस आशिल्ले ते परवडना सो आमी ते चार्जीस रिवायज केल्या रिजर्वेशन घेतले सो जानेवारीच्यान रिवायज चार्जीस लागतले हॉटेलांक हॉस्पिटलाची कितें जालां हॉस्पिटलाची गॅर्बेज कलेक्शन करतात थोडे ते तांकांय बी चार्जीस लागतले नॉन बायोमेडिकल वेस्ट पळय आसा ते हॉस्पिटलाचे आमी कलेक्ट करता थंय तांकांय चार्जीस लावपाचें डिसिजन घेतलां रेजोल्युशन घेतलां उंची सॅलरीचे ते व्हेरीफाय करपाचें सॅलरीचे बद्दल ताका कितें आसा फिक्स सॅलरी फिक्स जाल्या पळय तेजेर क्वेश्चन मार्क आहा म्हणजे ताका सॅलरी फिक्स कितली जावपाक जाय आशिल्ली तेज्या ताका अलावन्सीस बी कितें केल्ले आसा सो ते व्हेरीफाय करचें पडटा वेदर इज एलिजिबल फॉर दोज अलावन्सीस। गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेची अर्थीक स्थिती बऱ्यापैकी सुदारल्या। मार्चांत अर्थीक वर्स सोंपलें तेन्ना नाबार्डान केल्ल्या इन्स्पेक्शना प्रमाण बँकेचें नेट वर्थ सुमार 5 कोटी आसा।
बँक गिरायकां खातीर नव्यो येवजण्यो सुरू करता, मात मायनिंग बंदीक लागून ट्रक आनी बार्जिंग खातीर दिल्ले कोट्यांनी रीण आडकलां. गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेची अर्थीक परिस्थिती सुदारल्या अशें नाबार्डच्या इन्स्पेक्शनांतल्यान स्पश्ट जाता अशें बँकेचो बोर्ड म्हणटा. बँकेन फाटल्या 7 वर्सांत पयलेच फावट नाबार्डाक एक्शन प्लॅन दिला. तांचे कंडिशन आशिल्लें तें म्हणल्यार आमी डेव्हलपमेंट एक्शन प्लॅन हो डेव्हलपमेंट एक्शन प्लॅन बँकेचो दिवपाक जाय. तो केन्नाच दिल्लो नासलो फाटल्या 7 वर्सांक. तो येना फुडें आमी डेव्हलपमेंट एक्शन प्लॅन तयार करून तो आमी 26 फेब्रुवारीक 2013 तांकां दिलो आनी ते डेव्हलपमेंट एक्शन प्लॅना प्रमाणे आमी आनी एक एक्शन प्लॅन तो म्हणल्यार मॉनिटरेबल एक्शन प्लॅन होय आमी नाबार्डाक आनी रिझर्व्ह बँकेक दिल्ले कडेन आसा. गिरायकांक हेर बँकां भशेन मोबायल बँकिंग आनी ATM सर्व्हिस दिवपाचो बँकेचो विचार चल्ला. आनी थोड्याच दिसांनी आमी आमचे ATM आनी हे आमी स्टार्ट करतले. सगळे जे आमचे कस्टमर आसात तांकां RTGS, नेट हेची सगळी फॅसिलिटी दिली. बँकेची परिस्थिती सुदारता, मात मायनिंग ट्रक आनी बार्जिंग दिल्ले रिणाची वसुली जाय तशी जायना. ट्रकवाल्यांची जे आसा ते ट्रकवाल्यांचे जे कर्ज आसा ते कर्ज थकलेले आसा. ना पयलीं भरताले, आतां कोणूच बंद ना. आमची जवळ आज लगाय जवळ इट विल बी अराउंड 80 crores. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.